टीसीपी सद्याक मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाक लागून आणि अधिकारी वर्गाच्या मानव बागोवपाच्या वृत्तीक लागून टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगा बदला टावन अँड कंट्री पेंटिंग जावन रावला, काँग्रेस म्हणटा। सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून पीडीएन तयार केल्ल्यो खास करून नागवा, हडफडे, कळंगूट, कांदोळी भागांतल्यो ओडीपी रद्द करात, काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान मागला। WRDने ह्या ओडीपींक फ्रॉड म्हणिल्ल्याचो ताणें दाखलो दिला, पळयात। जी ओडीपी तयार केल्ली आसा आनी चड करून हाजेर आमी पयलीं उलयल्ले, कालंगूट, कांदोली, नागवा, आरपोरा बागा ह्या वाठारांत ओडीपी तयार केल्ली ताचेर पयलीं कितें जाल्लें 17 जुलय काय कितें तरी आमी उलयल्ले। ओडीपी नोटिफाय जाली, आमी सांगत आयल्या की पीडीए म्हणटा ती पिडा जावन पडल्या गोंयांत, आनी हे पीडीए ज्यो ओडीपी तयार करता वेगवेगळ्या वाठारांनी ती विशेष करून ह्या नागवा आनी आरपोरा आनी कांदोली, कालंगूट भागाचे आमी तुमकां सांगलें की सरकारी ऑफिसरांचेर दबाव हाडून ही पीडीएन तयार केल्ली ओडीपी रद्द जावपाक जाय। आमी सांगूंक ना, ऑफिसरांनीच बरोवन दिल्लो रिपोर्ट, 4 ऑफिसरांनी सायन मारून बरोवन दिल्लो रिपोर्ट, सरकार ताचेर कांय करना। उपरांत आमी कळयलें मडगांवां बसून की 2011चो रिजनल प्लॅन हाची कॉपी ना म्हणटा टीसीबी डिपार्टमेंट, मागल्यार ना म्हणटा, अवेलेबल ना म्हणटा। अरे येदी व्हडली आरपी बोर्ड जाल्ले आरपी 2011 तुमचे कडेन कॉपीच ना, कांय पडून वचोंक ना। आनी आतां म्हणटा ते ताणें ती लेटर दाखयल्या, WRD म्हणटा 4 ऑगस्टाक ह्याच म्हयन्याक की तुमी तयार केल्ली ती ओडीपी आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन इज अ फ्रॉड। IPBP म्हटल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान गोंयचो सत्यानाश चलयल्ल्याचो आरोपय एल्विसान केलो। आनी तेच बरोबर 2 धर्मां मदीं दुराय तयार करपी कांय उपद्रवी मूल्ल्यां कशी काम करपाक लागल्यात ताचेरय ताणें उजवाड घातलो। आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें। सो IPB म्हणटा तो एक दुसरो प्रकारचो ह्या रोग लागला ह्या राज्याक। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जें कितें चल्लां तें गोंय सोंपयतले हे आनी कांय दवरचे ना। सो एका वटेन जमण्यो आनी दुसरे वटेन लोकां भितर तणाव, ह्या हितून ही मास्टरी BJP कडेन आसा। कित्याक गोंयचे जे संबंध आसा आनी इतले टायट आसा लोकां मदीं, हे हालोवपाक लागल्या। हे हेंचे कडेन पाने आसा, हे पाने यूज करून हे हळू हालयतले। आनी मेन म्हणटा तो आमचो एक भावपणाचो सांगाडो म्हणल्यार जाता तो सुद्दां आतां ते डिसमेंटल करपाक लागल्या। 2 जमाती भितर, 2 वेगवेगळ्या समाजा भितर जे भावपणान जेताले ते हालोवपाक लागल्या आनी हाजेर गोंयकारांनी चडांत चड सावध जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू।